आज आमी पयली फावट मेळटा हांगा आनी म्हाका अशें विचारूशें दिसता की आतां इलेक्शन येयलां 2022. BJP has been ruling Goa for 10 years now. But somehow there is, don't you think there is an anti-incumbency factor which is, or there is a widespread agitation against the government, protest, हे जेन्ना पळयता, what do you think of BJP's chances in the सगळ्यात पयलीं हांव तुज्या हातून स्टुडियोन हांव पयल्याच वेळा आयला, तेका लागून हांव तुका पयलीं शुभेच्छा दिता. कारण बऱ्या तरेचो सेटअप आज स्वताच्या ताकदीचेर उबो केल्लो आसा. तेका लागून हांव खरोखरच मना पासून तुका शुभेच्छा दिता. कारण गेलीं 25 वर्सां तूं ह्या पत्रकारिता फिल्डान आसा आनी आज तूं स्वताचें कितें तरी करपाक शकलो. तुजो प्रश्नाचें उत्तर दिता आसतना हांव अशें म्हणटा की गेलीं 2 टर्म 2012 ते 2017 आनी 2017 ते आतां 21 आतां 22 निवडणूक 10 वर्सां आमी सरकारान आसात. आनी ज्या वेळार सरकारान आसतात त्या वेळार डेफिनेटली एंटी इनकम्बन्सी वगैरे हो फॅक्टर आसतात. पण बरेचदा काम करता आसतना एखादें जर तुवें ओवरऑल जर पळयता आसतना एखादें काम लोकांक लागून जर बरें केल्लें आसत जाल्यार ते एंटी इनकम्बन्सीचेर मात करून लोक तुज्या फाटल्यान उबे रावतात. आज राजकीय परिस्थिती एकंदर जर पळयली आसत गोंयभर गेल्या वेळच्या निवडणुकांनी आतां भितर फरक आसा. कारण आज हळू बरेचशे भायले पार्टी गोंया भितर येवपाक लागले. प्रत्येकाक दिसता की गोंय एक धाकटें राज्य आसा आनी ह्या धाकट्या राज्या भितर राजकारण करपाक आमकां बरें पडटलें अशा तरेचो एक मायंडसेट कांय लोक उबे करतात. कांय लोक पोस्टरबाजीच्या आधाराचेर निवडणुका लडोवपाक सोदतात. पण एकंदर जर चित्र पळयलें आसत जाल्यार म्हाका पूर्णपणे खात्री आसा की 2022 निवडणुकी भितर भारतीय जनता पार्टी ह्या गोंया भितर गोंयचे लोक समर्थन दितले आनी भारतीय जनता पार्टी परत एकदा गोंया भितर 2022 निवडणुकीत जिखून येतली हातून दुबाव ना. 2017ची जर तुम्ही गोष्ट पळयत, BJP 13 सीट असले, ताज्या मागीर BJP आजची जर पोझिशन पळयत 28 सिटां अशें दिसलेलें तुमकां 2017 की इतले स्ट्रॉंग पोझिशनान पावतले म्हणून पार्टी. नाही कशें जालें पळय 2017ची निवडणूक जी जाली त्या वेळाचेर खऱ्या अर्थान आमकांय थोडोसो रिजल्ट त्या वेळाचेर अनपेक्षीत आसलो. इट वॉज अ फ्रॅक्चर्ड हें. सुरवातीक आमी जे निवडणुकीची तयारी करता आसतना सुरवातीच्या काळान मोठ्या प्रमाणान समर्थन आशिल्लें त्या वेळार सुद्दां. आनी मागीर जालें कशें की एक्चुली कशें जालें की कांय उमेदवार त्या वेळाचेर कशें आसता की बऱ्याचदा आमी जर तुमी पळयलें जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे एकदां आमदार जाले नंतर ते 100% सगळे आमदार परत रिपीट जायनात. आतां ताका वेगवेगळी रिजनय आसूं शकता. पण त्या वेळाचेर कोणाचेच वायटपण नाका अशा तरेची एक भुमिका जातकच कांय उमेदवार निवडूंक हारपाकूय शकता अशा पद्दतीचें आसून सुद्दां तांकां गेल्या वेळाचेर उमेदवारी दिली गेली. आनी ताका लागून ते कशें आसता की एकदां पार्टीचेर रोश नासता तो एकदां त्या भागा भितरलो लोकप्रतिनिधी तो 5 वर्सां कशें काम करता. एकदां तें काम करता आसतना लोकांचो तें समर्थन मेळटा काय कितें होय प्रश्न आसता. आनी लोक कितें करता 5 वर्सां जर एखादें 100 जरी कामां केलीं आसत तेणें एक काम जर करून आसत जाल्यार मागीर ते तुज्या विरोधी वचपाचो एक प्रयत्न करता आनी ताका लागून मागीर अडचण जाता. आनी त्यामुळे गेल्या वेळार आमकां तशें 13 मेळ्ळें आनी त्या वेळार फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट आयली आनी त्या नंतर सरकार घडोवपाक त्या वेळार मनोहर भाई आमचे पर्रीकर हे त्या वेळार डिफेन्स मिनिस्टर आसले. आनी त्या वेळार हें सिच्युएशन जातकच सगळे जे अपोजिशन जे कांय लोक निवडून आयिल्ले MGP गोवा फॉरवर्ड आनी अपक्ष तेंचें म्हणणें आशिल्लें की तुमी स्वता जर गोंया भितर यात जाल्यार आमी तुमकां समर्थन दिवपाक रेडी आसात आनी तुमी मुख्यमंत्री जाता आसत जाल्यार आमी तुमकां मदत करता. आनी ताका लागून मागीर तें एक्सेप्ट जालें आनी मनोहर भाई पर्रीकर हे स्वता येदें व्हडलें डिफेन्स मिनिस्टर सोडून गोंयांत ते आयले आनी गोंयांत ते मुख्यमंत्री जाले. आनी त्या नंतर मागीर स्थिर सरकार करपाक लागून वेगवेगळे मागीर जाले. कांय लोक परत काँग्रेसच्यान भायर सरले, भारतीय जनता पार्टीक जॉयन जाले आनी त्यामुळे आज तशें एकंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आसा तशी. पण कशें आसा की बऱ्याचदा आमी जर विचार केलो म्हणजे 1994 पासून भारतीय जनता पार्टी गोंया भितर निवडून येता. म्हणजे 91 पासून एक्चुअली सुरवातीक मनोहर भाई पर्रीकर हे इलेक्शनाक रावले उत्तर गोंयान आनी श्रीपाद भाऊ दक्षिणेक. पयलीं पार्टीचें काम आसलें पण 91 पासून ते निवडणूक जी लढयली तेन्ना पासून खऱ्या अर्थान पार्टीचें काम मोठ्या प्रमाणान वाडत गेलें. 94
आमचे 4 निवडून आयले, 2099 आमचे 10 आयले, 2002 17 आयले, 2007 परत 14 गेले, 2012 परत 21 आयले आनी मागीर आमी 13 अशी वेगवेगळी ती हें जायत गेली. पण हें जर तुमी चित्र पळयलें जाल्यार गोंयभर 40 मतदारसंघा पैकी 29 मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टी निवडून आयिल्ली आसा. हें बऱ्याच जाणांक लक्षांत येना. म्हणजे आज आमी पळयतात 28 जाग्याचेर 27 आमदार आमचे कडेन आसा अशें म्हणून, पण ते जरी आमच्या पार्टीचे निवडून येवं नासले तरी पण 29 जाग्याचेर भारतीय जनता पार्टी वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर निवडून आयल्या. फक्त 11 मतदारसंघ जे आसात ह्या केवळ 11 मतदारसंघा भितर आमी निवडून येवना, पण बाकी सगळ्या भागा भितर निवडून आयिल्ले आसा. आनी ताका लागून त्या वेळची इतिहास जो आसा तो 2017चो तसो इतिहास आसा. सर आता तुम्ही म्हटलं की 2017 तुम्ही एक मिस्टेक केली की जो सिनियरिटीचेर तुम्ही टिकेटी दिल्यो. विल यू कमिट द सेम मिस्टेक दिस टाइम की या फावटी जसे सीएमान म्हटला की 50% ऑफ MLAs विल नॉट गेट द ते टिकेट. पयलीं कशें आसलें पळय 2017ची ज्या वेळार म्हळ्यार मनोहर भाई पर्रीकर हे ज्या वेळार गोंयांत आसले लिडर त्या वेळार एखादी गोष्ट तांच्यांनी जर सांगलें आसत जाल्यार मागीर वयर व्हडली चर्चा सेंट्रलाक तशी त्या संदर्भात जावची नासली. आज कशें आसा, आज फायनली आमी जरी म्हणलें की ह्या मनशाक एक गोष्ट म्हणजे हांव तिकेट दिना, आमचो एक प्रोसेस आसता. आमी निवडणूक जाहीर जाल्या नंतर आमी स्टेट इलेक्शन कमिटी डिक्लेअर करतात आनी मागीर आमचो इलेक्शनचो प्रोसेस सुरू जाता. म्हळ्यार त्या हातूंतल्यान आमी थंय तेंचे कडेन डिस्कस केलें आनी मागीर तो प्रोसेस सुरू करप अशें आसता. पण आमी एखादी नांवां जीं आसात ती एखाद्या मतदारसंघात 2 नांवां आयलीं जाल्यार 2 नांवांचें रिकमेंडेशन आमी वयर धाडटात. 1 नांव आयलें जाल्यार 1 धाडटात. ते पळयतात आनी मागीर ते ओके करतात. पयलीं कशें आसतलें, जें नांव हांगाल्यान धाडलें तें नांव थंय फायनल जावन येतलें. आज ती परिस्थिती आसची ना न्ही. आज आमी जरी एखादें नांव धाडलें आसत जाल्यार तें नांव जिखून येतलें काय कितें तो रिपोर्ट तांकांय आसता आनी त्या तो निर्णय जो आसा तो पार्लमेंटरी बोर्ड निर्णय करता. आनी म्हणून गोंया भितर पयल्या वेळाचेरूच तुवें पळयलें आसतलें की प्रभारी सहप्रभारी हो सगळो कॉन्सेप्ट आयलो. कारण आमचे आतां प्रभारी कोण आसात, देवेंद्र फडणवीस जी हे प्रभारी आसात. दर्शना जरदोश म्हणून जी रेल्वे मिनिस्टर आसा, स्टेट मिनिस्टर, ती आमची सहप्रभारी आसा. किशन रेड्डी मंत्री आसात ते आमचे सहप्रभारी आसात आनी सिटी रवीजी हे प्रभारी आसात. म्हणजे गोंय हें धाकटें राज्य आसून सुद्दां वेगवेगळे प्रांत, त्यामुळे वेगवेगळ्या हातूंतल्यान इन्फॉर्मेशनांच्यान ते डिसायड थंय करता. आमी फाल्यां सांगलें हेका दिवं जाय म्हणून तशें जातलें अशें ना. ते पळयतले सीएमाचे स्टेटमेंट आसा कितें तरी न्हू तेणे म्हणून तेणें सीएमाचो म्हणून सीएमानूय तेंच सांगलें न्ही. सीएमान कितें म्हणलें की आमच्या हातीन ना न्ही तें. एखादो तांकां दिसता की म्हाका दिसता की ताका दिवं जाय म्हणून, पण तांकां दिसता की तो जिखून येवचो ना म्हणून. तें जावचें ना. गेल्या वेळार कदाचित ते गोश्ट घडली. त्या वेळाचेर कितें आसलें, पर्रीकर असले म्हणलें तेंच्यांनी सांगलें की हें फायनल आमचें नांव. तर थंय आनी चर्चा व्हडली करनासले तें नांव ओके जातालें. आज तें कशें आसा, आज कारण हो खूब व्हडलो लिडर आसलो न्ही तो. मनोहर पर्रीकर हे नॅशनल लिडर न्ही तो. आनी त्यामुळे तांकां खबर आसली की हेणें घेतल्यानंतर ही गोश्ट निर्णय हो बरोबर आसतलो. तर तेचेर व्हडली चर्चा त्या वेळाचेर जायनासली. आनी त्यामुळे आज तशें आमी सांगलें म्हण ताका तिकीट जातली अशें ना. दे वील डिसायड, पार्लिमेंटरी बोर्ड वील डिसायड. आम्ही जेन्ना एंटी इन्कम्बन्सीची आता जेन्ना गजाल केली ही ॲक्च्युली स्टार्ट जाली 2017 जेन्ना BJPन गव्हर्मेंट केली विजय सरदेसाय आनी रोहन खंवटे आनी MGP बरोबर मेळून तेन्नाच्यान ही एंटी इन्कम्बन्सी म्हणजे ती स्टार्ट जाल्या कित्याक लोकांक तें आवडूंक ना. कित्याक काँग्रेसीक 17 आसले आनी पीपल सॉर्ट ऑफ वॉन्टेड काँग्रेस टू फॉर्म द गव्हर्मेंट. तुमकां अशें दिसना की तुमी गव्हर्मेंट फॉर्म केली तेन्नाच्यान मातशें पब्लीक सेंटिमेंट न्ही कितें आसता पळया, इट वॉज अ फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट. कशें आसता, एखादें सिच्युएशन येता त्या पद्दतीन कांय निर्णय करचे पडटात. समजा त्या वेळाचेर फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट, कारण कशें आसता पळय, एक काँग्रेसीक सुबेस मेळ्ळे आसतात, आमी आयले, पण जे लोक बाकीचे आयले विदावट ते काँग्रेसीक हे लोक जर सपोर्ट करना जाल्यार ते सरकार करपाक मेळना तांकांय. आतां त्या वेळार जे लोक बाकीचे आयिल्ले आसा तांकां दिसलें की ह्या काँग्रेसी बरोबर वचून कांय अर्थ ना. BJPक जर पर्रीकरान लीड केलें जाल्यार ही गोश्ट बरी जातली. सो तेंच्यांनी डिसायड केलें. आमच्या हातीन कांय ना. ह्या डेमोक्रेसी भितर तुका येवन कोणें सांगलें तुका समर्थन दिता, तूं म्हाका तुजें समर्थन नाका अशें तूं म्हणूंक शकना. कारण लोकशाही पद्दतीन ते निवडून आयल्या न्ही. ते वैयक्तीक कितें वगैरे हाचेर वचप न्ही. लोकशाही भितर कशें जाता, लोकांचें समर्थन लोकांनी निवडून दिल्लो आसता न्ही ताका. ते लोकांनी निवडून दिलो म्हणजे तो बरोच मनीस न्ही. आनी त्यामुळे तो मनीस जर सांगता की ना तुजें सरकार करपाक आपूण समर्थन दिता, डेफिनेटली तुवें घेवं जाय. चूक कांय ना भितर. कारण इट वॉज अ फ्रॅक्चर्ड मॅन्डेट. ना जाल्यार ऑप्शन कितें आनी डिझोल्युशन. समजा ते आमचे कडेन येवना, ते करपाक शकना, मागीर कोणें डिझोल्व जावपाचें न्ही तें. त्यामुळे ते त्या वेळाचो जो निर्णय जालो तो योग्य निर्णय आसलो.
कांयच चूक ना भितर आनी एखाद्यान समर्थन दिलें तें घेवपाकच जाय तुवें तूं कशें म्हणटलो तूं नाका म्हजे बरोबर अशें पॉलिटिकल न्ही तें राजकारणा भितर तूं सांगपाक शकना तुवें सांगलें आपण तुज्या पार्टीन जॉयन जाता तूं म्हणटा हांव म्हणूं शकना तुका नाका म्हणून घेवं जाय तुका हांवें सर आज BJP इज नोन एज अ डिसिप्लिन पार्टी अशें म्हटलें वता की BJPन जेन्ना टॉप लिडर्स डिसायड करता ते लोअर लिडर्स डोंट डिस्प्यूट इट अशें पूण गोंयान हे भलतेंच जालां कित्याक एक लिडर दुसऱ्या लिडराच्या अगेन्स्ट एलिगेशन करता एक मिनिस्टर दुसऱ्या मिनिस्टराच्या अगेन्स्ट एलिगेशन करता डोंट यू थिंक दीस इज डेट्रिमेंटल टू पार्टीज कांयच ना पळय कशें आसता पळय अजुनूय कशें एक गोश्ट आमी समजूंक जाय हांवें तुका सुरवाती पासून कोट केलें पळय आज आमचे कडेन जी मॅन्डेट आसा ते आमचे बरोबर निवडून येवना न्ही ते निवडून आयल्या नंतर आमकां जॉयन जाले त्यामुळे थोडे तुवें ते एडजस्टमेंट करचेच पडटले ते ज्या वेळाचेर म्हज्या सिंबल आनी त्यामुळे इलेक्शन इयर जेन्ना आसता निवडणुकीचें वर्स जें आसता त्या वेळाचेर अशे आरोप प्रत्यारोप डेफिनेटली जाले कारण पार्टी जशी व्हडली जायत वयता तशे हे लोक करत असतात पण आमी समजा ह्या निवडणुकी भितर आमच्या ताकदीचेर निवडून आयिल्ले जर म्हळ्यार आमच्या सिंबलाचेर निवडून आयिल्ले जे लोक आसात त्या लोकांक थोडेशें कळटा कारण आज कितें जालां आमी 27 जरी आसले आसत जाल्यार बरेच जाण दुसऱ्या पार्टी निवडून येवन आमचे कडेन आयले न्ही त्यामुळे तांकां एक गोश्ट आसा की बऱ्याच जाणांनी आमचें हें थोडें एक्सेप्ट केल्लें आसा आमच्यो मिटिंग्स आसत बाकीच्यो गोश्टी आसत बुथाची हें बरेच जाण हातूंत नासताले आदी पण ते आमच्या भितर आयले ते व्हडली गोश्ट ते मानपाक लागिल्ले आसा आनी ताका लागून म्हाका दिसता की तूं व्हडले तातूंत हें करूं जाय अशें ना व्हडली पार्टी जाता निवडणूक लागीं आसता अशा पद्दतीचे थोडे हें आसता ते तुवें थोडेशें निग्लेक्ट करचें पडटा पूण एकदां हांवें अजुनूय सांगिल्लें आसा एकदां निवडणूक डिक्लेअर जाल्या नंतर मागीर जर एखाद्यान पक्ष विरोधी जर कितें आसत जाल्यार ताका पार्टीची जी सिस्टम आसा त्या सिस्टमाचेर डेफिनेटली ताचेर एक्शन जातली इतलें हांव तुका ठामपणान सांगपाक सोदतां आतां जेणी कोण एलिगेशन आतां न्ही हांव आतां कशें रावता पळय आज इट इट इज अ BJP आज कितें जाता इट इज अ डेमोक्रेसी प्रत्येक जण उलयता आतां स्वाभावीक आसा की म्हाकाय दिसता की म्हाकाय तिकेट मेळूं जाय दुसऱ्याक दिसता आपल्याकूय मेळूं जाय तिसऱ्याक दिसता आपल्याकूय मेळूं जाय आनी त्या विशयाचेर एखादो उलयता आसा तातूंत कशें आसा तूं ताका उलयता तेचे पासून ताका तूं बंद करपाक शकना पण एकदां एक निर्णय जालो पार्टीचो फाल्यां पार्लिमेंटरी बोर्डान थारयलें की हो उमेदवार आनी त्या नंतर एखाद्यान जर कितें एंटी पार्टी केली आसत जाल्यार जी एंटी पार्टी करतकच कितें एक्शन घेवं जाय ती जातली आज दीस इज टू अर्ली स्टेज न्हय तूं कितें आसा पळय एक वेळ कसो आसतालो की पयलीं सोशल मिडिया वगैरे इतले व्हडले एक्टीव नासताले आज जशे जशे खूब व्हडपण आनी परतशें कितें जाता प्रत्येकाक दिसता की आपल्याक निवडणुकीक लडोवं जाय आपल्याक मेळूं जाय आनी तो एक एकदां एक्सप्रेस करता तूं एक्सप्रेस करता म्हणजे ताजो आवाज दबून दवरपाक शकना ताका फ्रिडम आसूं जाय डेमोक्रेसी लोकशाही भितर फ्रिडम आसूं जाय ताका फक्त कशें जाता बऱ्याच जाणांक दिसता की पयलीं कितें जातालें पयलीं लिमिटेडूच लोक आसले लिमिटेड कार्यकर्ते आसताले आनी त्यामुळे ते कोण पयलीं सुद्दां उलयनासले इलेक्शन जरी लागीं आलें जाल्यार व्हडले कोण उलयनासले पार्टी जशी जशी व्हडली जाता तशें अशें तितलें तूं तांकां दबून आवाज दवरपाक शकना दवरलो एकदां स्पोट जावं शकता कितें आहा तें ताका एक्सप्रेस करूनय न्ही तो आपलें जें कितें आहा तें उलोवनी पूण एकदां निवडणूक जाल्या नंतर समजा ताणें एंटी पार्टी सुरू केल्या एखादी गोश्ट जाल्यार त्या वेळार निर्णय करुया आज ताका दबून दवरपाचो ना अशें म्हजें वैयक्तीक मत आसा आनी म्हाका दिसता हें बरोबर आसा तर BJPन अशें दिसूंक येता की खूब पयलीं आतां हें जालां की फॅमिली भितर डायनेस्टीक पॉलिटिक्स ही प्रमोट करूं ना पूण आतां अशें दिसूंक येता की गेल्या इलेक्शनाक सुद्दां बाय इलेक्शनाक यू ऑल डीड नॉट गीव टिकेट टू उत्पल पर्रीकर पूण आतां अशी परिस्थिती आहा की अशे कितलेच जोडपे आहा जे टिकेटीक क्लेम करतात वील BJP गीव टिकेट एक गोष्ट आसा पळया गेल्या वेळार जो हांवें ताची आमी दिवना उत्पलाक हें चुकीचें आसा कारण गेल्या वेळारूच तुका सांगता न्ही त्याच्या वयल्यानूच गोश्टी आयल्यो की गेल्या वेळाचेर निर्णय जो आसा बाय इलेक्शनच्या निवडणुकीचो निर्णय तो केंद्राक केल्लो आमी करूं नाशिल्लो आतां बऱ्याचदा इवन त्या वेळाचेर फक्त दोन एक हांगासलें जें एक दयानंद सोपटे जेंच्यांनी थंय राजिनामो दिल्लो आनी ते निवडणुकीक आयिल्ले आनी दुसरे सुभाष शिरोडकर हे दोन तेंच्यांनी पयलीं तांकां कमीट केल्ले न्ही तेंच्यांनी पार्टी सोडून हांगा आयिल्ले न्ही बाकीची जी दोन नांवां जी जाली पळय ती वयर तेंच्यांनी ठरयली न्ही आमी आरोप जाता की आमी कोणाक घेवन आमच्या हातीन काय ना न्ही पार्लिमेंटरी बोर्ड डिसायड करतालो
हांवें तुका वदत अशें सांगलें तर थंय डिसायड जाल्लें आसा आमी करूं ना ना, पूण आमकां जेन्ना- सांगलें की हें नांव दीस इज द फायनल आमी जरी नांवां आज कशें तूं हांव डायरेक्ट ती नांवां कोणा कडेची धाडलीं आनी कितें हें हांव तुजे कडेन उलोवंक शकना कारण हांव इज नॉट अ पब्लीक स्टेटमेंट हांवें करप ना. पण हांव तुका इतलें सांगता की आमचो वैयक्तीक कोणाचेरूच आमचो हें ना आमी कोणाकूच वायट ना आनी वैयक्तीक आमचें अशें मत ना की हेका दिवं जाय तेका दिवं अशें म्हजें मत कांय ना. त्यामुळे तें जो निर्णय जो जालो तो आमी तेका दिवना हो जो निर्णय हो जो गैरसमज आसा हो चुकीचो आसा. वयर निर्णय जो आसा तो तेंच्यांनी वयर निर्णय केल्लो आसा. तर पण जे आता तुमकां सांगलें की मायकल लोबो इज आस्किंग फॉर टिकेट फॉर हिज वायफ, बाबूश एंड हिज वायफ, बाबू कवळेकर ताची बायल, विश्वजीत राणे हिज वायफ. सो अशे तरेन जेन्ना टिकेटी मागता आपले मिसेसीक सगळे जाण फॅमिली मेंबरांक, वील BJP गीव देम टिकेट? हे पळय हांवें सांगलें की एक गोश्ट आसा की कांय लोक भारतीय जनता पार्टी कडेन यत्नात दोग जाणां आयले आसात आनी ताका लागून हे जो निर्णय आसा कारण पार्लिमेंटरी बोर्ड हाचेर डिसायड करतलो कितें करपाक जाय तें हांव सांगपाक शकना की येस ऑर नो हो जर प्रश्न विचारलो जाल्यार तो म्हज्या हातीन ना. ह्या सगळ्याचो कारण आज आमचे कडेन निवडणुकीचे वेगळे प्रभारी आसात, आमचे प्रभारी आसात आनी हांगालो डे टू डे रिपोर्ट जो आसा तो वता सो ते डिसायड करतले कितें करपाक जाय तें. आमी टेन्शन घेवप ना आनी त्यामुळे कोण जेका उलयता तो उलोवनी तातूंत कांय प्रॉब्लम ना. उलोवपाचें तें उलोवनी. डिसिजन पार्लिमेंटरी बोर्ड घेतलो तें डिसिजन जें घेतलें तें डिसिजन आमकां मान्य आसतलें. सर परत एलिगेशनाचेर हांव परत येता. इट इज सीन दॅट अशे मिनिस्टरांचेर जितले एलिगेशन जाता ताचेर एक्शन ती कांय जायना BJP. आतां पळयलां की तुमी सेक्स स्कॅन्डलान येयलो, मागीर एम्प्लॉयमेंटाचेर आतां येयलो. असो एक्शन असो CM इज आस्किंग प्रूफ फ्रॉम नाही नाही फ्रॉम द पळय एक कशें पीपल. आसा पळय सेक्स स्कॅन्डलाच्या संदर्भात जो म्हणटा पळय पळय जेणे आरोप केलो पळय कितें आसता पळया वैयक्तीक जिवना भितर एखाद्याचेर जेन्ना आरोप करता कारण तो राजकीय क्षेत्रांत जेन्ना काम करता अशा मनशाचेर जेन्ना आरोप जाता जो आरोप करणारो मनीस आसा पळय गिरीश चोडणकरान आरोप केलो. आतां गिरीश चोडणकराक जर इतलें जर कॉन्फिडन्स आसा जाल्यार त्या मनशाचेर नांव दिवं जाय न्ही. ह्या मनशान आरोप केलो. ज्या मनशाचेर आरोप केलो गेलो त्या मनशान तरी कंप्लेंट फायल करूं जाय की म्हजेर आरोप केल्लो आसा अशें अशें आसा म्हणून. हें कशें आतां थंयच्या लोकल राजकारणाक लागून कांय लोक ताचो गैरफायदो घेवन निवडून येवपाचो प्रयत्न करतात अशें जायना न्ही. तुवें समजा हांवें तर जाहीर सांगिल्लें म्हाका दिसता म्हजी तीन डिसेंबराक काय 4 डिसेंबर हांवें प्रेस घेवन ताका सांगिल्लें की तितीन तेणें तर आमचे पंतप्रधान येवच्या पयलीं डिसिजन घेवं जाय अशें तेणें जेन्ना गिरीशान सांगलें हांवें सांगिल्लें की हांव 2 दीस ताका दितां तेणें 2 दिसांनी नांव सांगचें आनी नांव सांगल्या नंतर जर CM एक्शन घेना जाल्यार त्या हातूंत CMाक आमी रिक्वेस्ट करतले की त्या मनशाचेर तूं एक्शन घे. पूण तेचें नांव तरी सांगूंक जाय न्ही. उगीच चर्चा वगैरे आपल्या कडेन कितें तरी आसा कितें आसा अरे कितें आसा तें एक्सपोज कर. सादें न्ही तूं कित्याक तें कॉम्प्लिकेटेड दवरता. तो जर इतलो कॉन्फिडन्स आसा ताचे कडेन एखादो प्रूफ आसा जाल्यार तेणें तें डायरेक्ट करचें न्ही रे. आमी जेन्ना ओपनली मिडिया समोर हांव सांगता न्ही तेणें नांव सांगचें त्या मनशाचें आनी त्या विथीन 24 hours एक्शन जायना जाल्यार पळय उगीच एखाद्या मनशाचेर आरोप करप हो बरोबर न्ही. सर तेणें पण सांगचें ती नांव. क्लिप व्हायरल जाल्या आनी CMा कडेन CID आहा. CM कॅन ऑब्वियसली आस्क नाही CID आयकून टू घे पळय प्रूव्ह. प्रॉब्लेम कितें आसा तेणें आमकां नाका दाखोवंक. इवन प्रेसाक तरी दाखोवचें आनी तेणी पळोवचें न्ही की खरेंच कितें आसा जाल्यार तें अरे कितें आसा भूत कोणें पळोवना पूण तें भूत भूत म्हूण दाखयतात. हांवें पळयलां तुवें पळयलां पळोवना पूण त्यामुळे हो भूत तयार करता. तेणें दाखोवचें तेणें कितें करचें इनडोर सगळ्या प्रेसांक बसोवचें आनी प्रेसाक हें क्लीप तेणें दाखोवचें. सो प्रेसूच विचारतलें मागीर बाबा हे आपूण तें पळयलां म्हणून. ही करता फकाणां तो. हें कितें करता तो आपल्या एखाद्या कॅन्डिडेटाक फायदो जावं जाय म्हणून करता पूण तेच्या आज आंगार येता न्ही तें. तेणें सांगचें न्ही रे. तेणें ताका सांगपाक कितें अडचण आसा. समजा म्हजे कडेन जर कोणाचें कितें फाल्यां कोण तरी आनी कोणाचेर आरोप करतलो कारण निवडणूक वर्श आसा तें त्यामुळे आरोप हे जायत रावतले न्ही. त्यामुळे त्याच्या कडेन जर जें कितें आसा तेणें त्या मनशाचें नांव सांगचें. तेणी ज्याच्या संदर्भात ताका उलोवपाक जाय त्या मनशाक सांगपाची तूं कंप्लेंट फायल कर. पळय 24 वरां भितर एक्शन जाता काय ना जाल्यार CMान घेवन हांव मुख्यमंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट करतलो मागीर पार्टी म्हणून एक्शन घे म्हणटा सर पूण पण नांव जाय. अशें जाता. दीस वॉट यू सेड इज करेक्ट. ताणें गिरीश चोडणकरान नांव घेवना आनी ही हॅज नॉट शोन द क्लिप. आय एग्री विथ दॅट. पूण जेन्ना तुमचो स्वताचो आमदार आतां कार्लोस आल्मेदा घ्या ऑर कन्सिडर बाबूश मोन्सेरात जो आतां हेजेर एम्प्लॉयमेंटाचेर म्हटलें ताणें सेक्स स्कॅन्डलाचेर. सो
जेन्ना तुमचो स्वताचो आमदार सांगता तेन्ना तरी एक्शन कितें तरी जावप. नाही कितें आसता पळया, तूं ते म्हणटा तेच्या फाटल्यान रिजनींग कितें आहा तें पयलीं सोदून काड न्ही. कितें आसता ह्या प्रत्येकाचें कितें तरी त्याच्या संदर्भात मातशें एकामेकाचें जेन्ना झगडें भितरल्यान आनी कितें तरी वेगवेगळे इंट्रस्ट आसतात, तोच मनीस उलयता न्ही. सगळे एक मुखान एक उलयना न्ही. प्रत्येकाचे कितें तरी वैयक्तीक ते शेजारी आमदार आसात तेंचे ते बरें चालूच आसता न्ही वेगवेगळे गोश्टी. त्यामुळे ते सुद्धा जे अशें उरता तूं फेकली कारण तेणे सुद्धा एखादें तेणे तरी कोणें तरी बाबा कंप्लेन करूं जाय तें तरी जावं जाय तें जायना न्ही. फेक उलोवन तेजेर तूं कशें करूं शकता अशें जावंक शकना. त्यामुळे एखाद्यान सारकें वीथ हें जर सांगलें जाल्यार डेफिनेटली करपाक जाय अशें कांयच प्रॉब्लम ना. आमकां आमी कोणाक प्रोटेक्ट करपाचो प्रश्न ना आनी भारतीय जनता पार्टी ते केन्ना करची ना इतलें हांव तुका सांगता. सर आतां फुडें वता आसतना आमी अशें दिसलें वता आतां लास्ट 5 वर्सांनी एक आमदार येवन 27 जाले बीजेपी शहरांतले. हातून कितें जाला की जे कोर काडर जे आहा बीजेपीचे कार्यकर्ता जाणी ही बीजेपी 1991 च्यान तुमी जशें म्हटलें आज बीजेपी ह्या स्तरार हाडून दवरल्या. And it is the contribution and each and every कार्यकर्ता who has brought this party here. ओके. आणि आज जेन्ना हे 14 आमदार हांगा येतात, डोंट यू फील द कार्यकर्ताज आर फीलिंग सायडलाईन हे पळय ही एक गोश्ट आसा. 1994 आमचे 4 जाण आयिल्ले केवळ भारतीय जनता पार्टीचेच कार्यकर्ते निवडून आयले. 99 आमचे 10 जाण आयले 10 सुद्धा पार्टीच्याच हातूंतल्यान हळूहळू वयर सरत सरत निवडून आयले. 2002 आमदार आयले निवडून 17 जाण आयले ते सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचे थोडे जाण आमी. 2007 आमी परतून सकयल 14चेर आयले. जालें कशें की आमच्या कॅडरांतलो जो मनीस निवडून येता पळय तो परत सगळेच जाण रिपीट जाता. एक्झाम्पल म्हजें उदाहरण घे. हांव 2002 निवडून येयलो पण 2007 हांव निवडणूक हारलो न्ही. आमी त्या वेळाचेर सिटींग एम एल ए ऑलमोस्ट 7 ते 8 जाण आमी हारले निवडणूक. आतां कशें की आमी दोन गोश्टी आसता. एक म्हाका दिसता वैयक्तिकली की आमी आमच्या कॅडरा भायर लोक जे जमोवंक जाय पळय ते जमोवपाक आमी कमी पडटा आसतले. कारण हांव लोकांचें कितें सांगलां की म्हजें हांव उदाहरण सांगता की 2002 हांव निवडून आयलो 2007 हांव निवडणूक हारलो. हार्डली 320 वोट 160 वोट जर पडिल्ल्यार हांव निवडून येवपाचो. पण हांवें डिसायड पार्टी म्हणून जें कितें करूं जाय आसलें थंय खंय तरी हांव अपयशी पडलो आसत. 2007 आमी 14 जाले सरकार करपाक शकले ना. हें ज्या वेळार कन्सिडर केलें 2014 जे निवडणूक जाली त्या वेळाचेर बऱ्याच जाणांक लक्षांत येना 13 लोक जे आसात ते आमी नवीन घेवन तांकां तिकेटी दिली. आनी 2014 जेन्ना आमी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जाय आसली पळय त्या वेळाचेर आमी जे भायले 13 जाण दिल्ले पळय भितरले 9 जाण निवडून आयले. आनी म्हणून आमी 21चेर पावलो आमचो आंकडो. 14 वयल्यान म्हणजे पयल्या वेळाचेर आमी स्वताच्या ताकदीचेर आयले निवडून. त्यामुळे आमी ते कितें आयजूच करता अशेंय न्ही. बऱ्याच जाणांक खबरूच ना ती. 14 लोक भारतीय जनता पार्टींतल्यान आमी भायल्यान घेवन आमी त्या वेळार तिकीट दिल्ली. आतां जेका तेन्ना दिलें आनी आज दिवन आयलो तो म्हणटा आपल्यार अन्याय जालो. तो लक्षांत घेना की तेका जेन्ना आमी भितर घेतिल्लो तेन्ना बाकीच्यांचेरूय अन्याय जाल्लो न्ही. त्या वेळाचेर हांव तुका कितलीं नांवां सांगता की जेंका आमी घेवन तिकीट एक्झाम्पल तुका किरण कांदोळकराक 12 तिकीट दिलें. तो पार्टी कडेन आसलो ना. ग्लेन तिकल्याक आमी 12 तिकीट दिलें. ह्या सायडीक थंय जालें. ह्या सायडीक तूं जर गेलो आसत जाल्यार 12 आमी निलेश काब्रालाक 12 तिकेट दिल्ली. गणेश गांवकाराक 12 तिकेट दिल्ली. कालुसाक आमी 12 तिकेट दिल्ली. सुभाष फळदेसायक आमी 12 तिकेट दिल्ली. अश्यो कितले तरी नवीन नवीन लोक जे आसात ते आमी टोटल 12 लोक हे आमी नवीन घेवन तांकां भितर पार्टी भितर सो बेसिकली तुम्ही म्हणूंक शकता की विनेबिलिटी इज द ओनली फॅक्टर. प्रॉब्लम कशें आसा पळय कार्यकर्त्याचो मान कार्यकर्त्याचो सन्मान डेफिनेटली पण ते करता आसतना एखाद्या मतदारसंघात जर जिखूं जाय फायनली सत्ता जर येवं जाय तुवें जाल्यार तुका थोडेशे एडजस्टमेंट हे करचे पडटा. आनी इट डजंट मीन की कारण फक्त व्हेरी फ्यू लोक जे आसात आज आमी म्हणटात म्हजेर अन्याय दत्तप्रसाद नायक आमी तिकीट तेन्ना दिल्ली 12. विश्वजीत कृष्णराव राणे 12 तिकीट दिल्ली. सत्यविजय नायक 12 तिकीट दिल्ली. पण आज ते पार्टी बरोबर नात न्ही कारण तांकां कितें जाता केवळ निवडणूक लडोवंक जाय म्हणून येतात ते थोडे जाण आसात. पण ते जेन्ना परत 17 तिकीट दिले आज तांकां कोण टीएमसी कोण कारण दुकानां खूब आसात न्ही. खंयच्या तरी दुकानान हांगा गिरायक नाजाल्यार थंय घालतात गिरायक ते. त्यामुळे ते आज आरोप करतात पळय केवळ आतांच केलें हे पर्रीकर आसतनाय जाल्ली गोश्ट न्ही. त्या वेळाचेरूय दिल्ले तिकेटी त्या वेळाचेर आमी प्रामाणीक म्हणून आमी उरले न्ही. 2012 जेन्ना म्हाका सांगलें की तिकेट आमी अशें करता आय हॅव टू बी वीथ पार्टी म्हणून हांव अध्यक्ष उरलो न्ही. प्रॉब्लम कशें जाता की नवीन आतां सगळेच जाण कितें हातून ओन्ली फ्यू सुरवातीक जे लोक आयले पार्टी भितर सुरवातीक जे
केवळ पार्टी म्हणून जर सांगलें आसत जाल्यार मागीर तो सतीश आसतलो, दोन आसतलो, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, राजन हल्लेकर, श्रीपाद नायक, मनोहरभाई पर्रीकर, हे कांय लोक त्या वेळाचेर सुरवातीक संघांच्यान पार्टी करपाक फॉर्म करपाक गेले न्ही. मागीर जे लोक हळूहळू वयर आयज यात रावले ते सगळे पार्टीन तशेंच आयले. आमी कशे आमी संघ व्ही हें करत तेन्ना आमी नुकते, कारण हांव पयलीं जेन्ना सरपंच जालो तेन्ना हांव मायनर, पयलीं डिस्क्वॉलिफाय जालो हांव. आमी एक व्रत म्हणून आमकां वोटींग जाली तेन्ना आमी बीजेपीकूच वोटींग आयले न्ही, आमचे कडेन हेंच करपाक नासलें न्ही. त्यामुळे सगळेच आमी अशें म्हणूंक शकना न्ही, सगळेच पार्टीच्याच कॅडरांच्यान वयर आयले अशें आसना न्ही. त्यामुळे तो आरोप जो आसा तो चुकीचो आरोप आसा. नवीन जो पर्यंत तूं लोक घेना तोपर्यंत पार्टी बेज वाडचीच ना न्ही, पार्टी व्हडली जावची ना न्ही. आज आमी देशाक पार्लिमेंटा भितर आज जेन्ना काम करतात, आमचे सरकार मोदीजींच्या नेतृत्वाचेर जें सरकार चलता, आज आमचे 303 खासदार पार्लिमेंटान आसात. पण पार्लिमेंटान 303 खासदार जे आसात पळय ते तुका कितें सगळे कॅडरांच्यानूच आयले आहात. नवीन नवीन लोक घेतले. उत्तर प्रदेशाक सरकार आमचें जालें, सगळे कितें कॅडरांतलेच लोक आयले भितर, नवीन घेतल्यात. पूण हें करता आसतना तांकां जी गोश्ट जाय ती गोश्ट केल्या न्ही तांच्यांनी. त्या देशाक लागून जी गोश्ट जाय ती गोश्ट केली. त्या वेळाचेर कोणें चिंतिल्लें की 317 कलम काडटले आनी जम्मू काश्मीर सामकें फ्री जातलें, इंडिपेंडंट स्टेट जातली. अरे स्वप्नान सुद्दां चिंतलें, रातचें बऱ्याचदा आमकां दिसता फातोडेर स्वप्न पडलें जाल्यार खरें जातलें म्हणून. हें स्वप्न जर पडलेलें कोणाक त्या वेळाचेर म्हणजे आमच्या सरकार येवच्या पयलीं जाल्यार कोणाक खरें दिसपाचें. पण वस्तुस्थिती केली न्ही. 70 वर्सां अन्याय भोगून आज फ्रिडम दवरलो न्ही थंय. राम मंदिराचो विशय सेटल करूं ना तांच्यांनी. ट्रिपल तलाकचो विशय हाडूं ना पार्लिमेंटान, कायदो केलो ना. सिटिजनशीप अमेंडमेंट एक्ट केलें ना तसलें. केले न्ही गोश्टी. आनी त्या वेळेस सत्ता घेवन एखादी बरी गोश्ट जर करपाक जाय जाल्यार करचीच पडटा न्ही. इट डजंट मीन की आमच्याच कॅडरांतलेच सगळे वयर येतले आनी मागीर राज्य जातलें जाल्यार ती तशें 100% जावचें ना न्ही. म्हणून आमी वयर सुद्दां आमचें जें सरकार पयलें जालें तें स्वताच्या ताकतीचेर जावना. ज्या वेळाचेर तांच्यांनी बरेच जाण जे घेवपाक लागले त्या वेळाचेर आज आमकां बरें दिसता की ह्या देशा भितर 18 स्टेटींनी भारतीय जनता पार्टीचें राज्य आसा. इट्स नॉट अ जोक. 18 स्टेट. सर पण जे आता 10 जाण भितर येयला 14 भितर तांकां सगळ्यांक तिकेट मेळटली. कितें पळय तुका सांगता, तिकीट जे दिवप काय न दिवप हें सगळें पार्लिमेंटरी बोर्ड ठरयता. कांय लोक भितरल्यान कदाचित आमची तिकीट घेवचेय ना. आतां तर तेंचेर डिपेंड. तूं कोणाक फोर्स करपाक शकना न्ही तूं म्हणजे तिकेटूच घेवं जाय म्हणून. कारण आज ती परिस्थिती उरूं ना. आदी एक भंय घालताले हाची भारतीय जनता पार्टी म्हणजे केवळ हिंदूंची पार्टी, तें उरूं ना. हांगा नॉर्थ इस्टाक 95% मायनॉरिटी आसा, थंय सुद्दां आमचो मुख्यमंत्री आसा नॉर्थ इस्टाक. आनी त्यामुळे गोंयांनी आज पळयलें जाल्यार मेजॉरिटी आमचे कडेन क्रिश्चन एम एल ए आसा. त्यामुळे तो भंय घालपाचो आसा तो भंय गेला. त्यामुळे काँग्रेसीक करतले कितें ही प्रश्न आसा न्ही तांचो. तांकां तो भंय आतां उरूं ना न्ही. सगळ्यांक खबर आसा की भारतीय जनता पार्टी कितें देशान राज्य करता आसतना सामान्य मनशा पर्यंत कशें पावपाक जाय तें केलां न्ही. सर एक क्वेश्चन मायकल लोबो हांणी खुबदां अशें जालें ही इज आस्किंग फॉर हिज टिकेट फॉर हिज बायक. अशें जालां की मदीं तशी पार्टीक थ्रेट कशी दिता कशें दिसता आनी तो वतलो काँग्रेसीन वतलो बीजेपीन वतलो. ह्या संदर्भात कितें गजाल जाल्या पार्टीन. एक गोष्ट म्हणजे भारतीय जनता पार्टी हो खूब व्हडलो पार्टी. ह्या देशांतलीच व्हडली पार्टी अशें म्हणना की जगातली नंबर 1 पार्टी म्हणजे भारतीय जनता पार्टी. बाय वे ऑफ ऑर्गनायझेशन म्हणजे आमची मेंबरशीपचो विशय जरी धरलो, जगान सगळ्यात व्हडली पार्टी आशिल्ली कम्युनिस्ट. आज सगळ्यात व्हडली पार्टी भारतीय जनता पार्टी. पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी व्हडली पार्टी. अशी एक दोन स्टेट जर सोडले आसत जाल्यार अशी एक स्टेट ना की ज्या स्टेटी भितर भारतीय जनता पार्टीचो आमदार निवडून. आमच्या कडेन खासदारांची संख्या सगळ्यांत चड. राज्यसभेचे खासदार आसात, आमदार आसात, इलेक्टेड लोकल बॉडीज आसात. त्यामुळे खूब व्हडली पार्टी. त्यामुळे एखाद्या मनशाच्या धमकेचेर पार्टी कोणाक भियना. इट इज नॉट. मनीस इंडिविज्युअली व्हडलो त्याच्या जिवाक आसतलो, पण आमी कोणाक भिवन एखादें जर कितें करता आसत ही चुकीची गोश्ट आसा. मायकल लोबो हो भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आसा, मंत्री आसा. आनी तो कितें आमी ताका डायरेक्ट हाडून आमदारकी दिलें असोय न्ही. मायकल लोबो हो जिल्हा पंचायतीचो सदस्य आसलो भारतीय जनता पार्टीचो. पार्टीची ऑर्गनायझेशनच्या हातूनय ताणें काम केलां. आमचो नॉर्थ गोंयचो अध्यक्ष आसलो. त्यामुळे संघटन कितें हें ताका पूर्ण खबर आसा. आनी त्यामुळे तो नवीन ना न्ही भितरल्यान. आमी 2012 तो वेगळ्या पार्टीन निवडून आयिल्ले समजा आमचे कडेन आयले तेंची वेगळी पळय आसत, पण हाकाच पूर्ण पार्टी खबर आसा. त्यामुळे ताका पूर्ण खबर आसा की पार्टी बरोबर रावूंक जाय म्हणून.
आता एखाद्या वेळेचे राजकारण म्हणून एखादी गोष्ट जाता असं त्यातून हे काय ना, पण अजूनपर्यंत त्याने सांगून आले आमकां की आपण वयतलो, आपण ते काय घेऊन त्यामुळे आमचो आमदार आसा, आमचो मंत्री आसा आणि खात्री आसा आमचे बरोबर रावतलो म्हणून. पण आम्ही मानता आसतना पार्टीपेक्षा मनीस व्हडलो मानना, इतलें हांव सांगता. सर पार्टीन उत्पल परिकराचे फ्युचरा बद्दल कितें डिस्कस केलें? कशें आतां पळय, पार्टीच्या आमी ताका पार्टी म्हणून जें कितें दिवं जाय, कारण उत्पल पर्रीकर हो तसो भारतीय जनता पार्टी भितर डायरेक्ट नासलो, तो भाईक मदत करतालो. पार्टी संघटने भितर मनोहर भाई वयतकच आमी जेन्ना नवीन कार्यकारिणी केली, त्या कार्यकारिणी भितर ताका आमी स्टेट एक्झिक्युटिव्हचो मेंबर घालो. आणि केंद्राचे जे MSME जे आसा, MSME मार्जिनल स्मॉल इंडस्ट्री जो हे आसा, त्याचेर तो ऑल इंडियाचो डायरेक्टर आसा. त्यामुळे ह्या संदर्भातली आमी तेची काळजी घेवंक जाय, ती डेफिनेटली जाता. कारण पार्टी भितर काम करत करत जो फुडें वता तो फुडें वता डेफिनेटली, काय प्रॉब्लेम ना. पण एखादो विशिश्ट एका कोणाक तरी पार्टीन पुश केलो अशें केन्नाच पार्टी करपाक जायना. जेणे तेणे आपल्या कुवतीच्या आदाराचेर फुडें वचूंक जाय आनी आमी कोणाक हें उरता हें ना. त्यामुळे आमच्या हातूंतल्यान आमी पूर्णपणे हें आसात न्ही, मदत करतात. 2012 आमी पळयलें की मनोहर भाई हे स्वता आख्ख्या गोंयान भोंवले आनी ताज्या खातीर आनी ते स्वता सालसेटीन गेले. सालसेट इज वन बीग पॉयंट ऑफ BJP. तांणी तो सालसेट सुद्दां कॉन्कर केलो त्या टायमार. वॉट इज BJP's your plan or Dr. Pramod Sawant's plan for Salset this time? आमी 2022 स्पेसिफीक कशें आतां स्पेसिफीक एक तालुक्याक आमी स्पेशल फोर्स घालता अशा पद्दतीन आमी काम करता आसतना गोंयभर सगळ्या तालुका भितर काम करपाक जाय असो आमचो एम आसा. आनी मनोहर भाई आमचे खूब व्हडले लिडर, ते सुद्दां स्पेसिफीक कशें आतां ते पत्रकारच्या हातूंतल्यान म्हणटाले की तो अशें ना, तेणे सुद्दां सगळ्याच तालुक्या भितर तितकेंच प्राधान्य दिल्लें, तितलोच ताणें टायम दिल्लो आनी त्यामुळे ते सगळ्याक फूल फिरताले, सगळें काम करताले. इट इज नॉट स्पेसिफीक कशें आतां की बऱ्याचदा मागीर म्हणटाले ना सालसेतीकूच टायम दिलो अशें ताणें करूं ना. तेणें सगळ्या गोंयभर पिंजून काडलें, कारण तो एकमेव नेता आशिल्लो की जो 100% सगळ्या गोंयभर फिरतालो, लोकांक मेळटालो, पूण उलयतालो. मनोहर ते भाईचो करताना जो तशें ना. मनोहर भाईचो जो केमिस्ट्री चर्चे बरोबर असली ती सध्या खंयच्याच आनी कितें आसा लिडरा मनोहर बद्दल हे दिसना. पळय कशें आसा की मनोहर भाई तुका हांवें सांगलें की तो सगळ्याच जाती धर्माच्या लोकां बरोबर आसता. भारतीय जनता पार्टीचो तोच आसा, आमच्या पंतप्रधानाचें तेंच म्हणणें आसा. सबका साथ, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक घेवन फुडें वचूंक जाय, हेच तर हें आसा न्ही. अंत्योदय पर्यंत आमी पावपाक जाय म्हणूनच तर तेणी ज्या वेळार लॉकडावन जालें त्या वेळार गरीब लोकांक जे फुकट BPLR तांदूळ आनी गंव दिता, 5 किलो जे दिता ते अजूनय चालू. हाचो हें तत्व तेंच आसा की सकयल वचूंक जाय, सकयल पर्यंत पावूंक जाय. आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय म्हणजे कितें तर सरकाराची जी येवजण आसा ती त्या सामान्य मनशाक मेळपाक जाय, हेच तर आमचो हेतू आसा. ती जे दीस मेळटली सगळ्या सकयल पर्यंत तेन्नाच समजतलें आमी की बऱ्या तरेचें सरकार बट आसा देर म्हणून. सिम्स टू बी अ कम्युनिकेशन गॅप बिटवीन चर्च अँड BJP. अशें म्हाका दिसना, कारण कशें आसा की अजिबात तशें ना, आमच्याय तकलेन तशें ना. आनी तशें आसलें जाल्यार आमचे बरोबर तितल्या मोठ्या प्रमाणान क्रिश्चन आमदार येवचेच नासले. तांकां कारण सगळे तर भितरले तर 2 जाण तर आमच्या कोर टिमीच्या हातूनय आसा न्ही. निलेश आसा, मवीन गुदिनो आसा आनी मोस्टली मिनिस्टर आसा. त्यामुळे इट इज नॉट विज्युअलायज कोण तरी करता सर, तशें आमच्या हातून तकलेन कांय ना. आनी इट इज अ ओपन न्ही तें राजकीय ओपन आसा, खबर आसा सगळ्यांक सगळ्या पद्दतीचे अश्यो सुविधा खंयची काडल्या काय कितें की एखाद्या धर्माकूच मेळूं जाय अशें खंय तरी आसा. मनोहर भाईनूय केन्ना तशें केलें ना. सोशल वेलफेअरच्या माध्यमांतल्यान तेणें गृह आधार काडली, जाणट्यांक DSS येवजण त्या वेळार केली, त्यानंतर लाडली लक्ष्मी केली, तेणें सुरू केल्लें. आज डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याच पद्दतीन फुडें व्हरता न्ही. तेणें अशें म्हणूंक ना न्ही की तें ब्लॉक करुया बीन अशें कांय ना न्ही. ते सगळें फुडें वचत आसा. त्यामुळे हाच्या भितर म्हाका दिसना एक विज्युअलायज करपाचो कोण तरी प्रयत्न करता आसतले, पण तशें हातूंतल्यान कांय ना. सगळ्यां कडेन सगळ्यांचें बरेंपण आसा, तशें पद्दतीचें हें कांय ना. सर तुम्ही आता 2022 जेन्ना पळयले यू वॉन्टेड अलायन्स विथ MJP. खंय चुकले BJP कडल्यान की अलायन्स जावना पळय एक आणि गोश्ट अलायन्साची कितली गरज आसली BJP? एक गोश्ट सांगता. भारतीय जनता पार्टीन सदोदीत निवडणुकीच्या दृश्टीन आमी आमी बेजिकली ऑर्गनायझेशनच्या माध्यमांतल्यान काम करता. आज म्हाका सांगपाक बरें दिसता की गोंयच्या 40 मतदारसंघा भितर आमच्यो स्वताच्यो कमिट्यो आसात, इन्क्लुडींग बाणावली, वेळ्ळी, नुवें सुद्दां. थंय 100% नात, पण आमच्या कुवती हाच्या प्रमाणे पयलीं आमी कांय करनासले, पयलीं आमी निग्लेक्ट करताले. हांव जेन्ना अध्यक्ष जालो हांवें ठरयलें की निग्लेक्ट करून फायदो ना, 100% करपाक जाय. म्हजें स्वताचो हें आशिल्लें आनी तें करपाक हांव सक्सेसफूल जालो ऑर्गनायझेशन म्हणून. म्हणजे जो प्रोग्राम आमी
स्ट्रॉंग मतदारसंघात राबयतात तोच प्रोग्राम आमी ह्याय मतदारसंघात राबयतात. त्यामुळे त्या संदर्भात आपले दुमत ना. पण बेजिकली कशें जालें की पब्लीक कॉन्सेप्ट, पब्लीक एक परसेप्शन एक तयार जाल्लें की युती आसूं जाय म्हणून. आमी आमचे कडेन सगळे कडेन उमेदवार आसात, आमचे ऑर्गनायझेशन आसात. MGP कडेन स्वताचें ऑर्गनायझेशन ना. त्याची अडचण कशी असता, तो स्वता वैयक्तीक मनीस म्हणजे तेचें ऑर्गनायझेशन. तूं म्हाका एक मत सांग, एक सांग मत की एखादो हो मनीस म्हणजे त्या मतदारसंघात तेचें ऑर्गनायझेशन आसा जाल्यार दाखय म्हाका. तेचें आसा, मडकयन आसा, मडकय तेची ताकद ती. तेणे जे आतां ते वेगवेगळे 12 जाग्याचेर जे उमेदवार उबे केल्यात, थंय तो उमेदवार मातसो मायनस जर जालो जाल्यार तेची ताकद कितें ऑर्गनायझेशनची. तूं मुद्दम पळय, ते कितें एक्झॅक्टली. त्यामुळे आमी ज्या वेळाचेर 2019च्या बाय इलेक्शना भितर आमकांय दिसतालें की तेणेन रावूं जाय थंड म्हणून. 2019 तेणेन पयली थिणगी घातली. कितें केलें तेणें, तर तेच्या भावान दिपक ढवळीकर हो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीचो अध्यक्ष. आतां हांव तुका सादो प्रश्न सांगता. आमच्या भितर आमी बाय इलेक्शन जे जालें, 4 बाय इलेक्शनां जालीं आनी लोकसभा निवडणूक जाली. बाय इलेक्शनाक साहजिकच आसा, कारण म्हापसा जाल्लें, फ्रांसीस डिसोजा आमचे एक्सपायर्ड जाल्ले, पणजी 2, मांद्रे 3 आनी शिरोडा 4. मांद्रे आनी शिरोडा जे आसा पळय, ते दोनूय जाग्याचेर काँग्रेसचे आमदार आसले, तेंच्यांनी राजिनामो दिलो आनी तेंच्यांनी पार्टीन प्रवेश केलो. तेंकां तेन्नाच सांगिल्लें की रिजिग्नेशन जर दिल्या नंतर तेंकां तिकीट दिवप हें बरोबर आसा. बट तेंकां अरे ते समजा राजिनामो दिवनासले जाल्यार आमदार उरपाचेच न्ही ते, नवीन आमदार आसपाचो थंय ना न्ही. ते राजिनामो दिलो त्या वेळार पार्टीकूय गरज आसली, मातशी पार्टी आनीक स्ट्रॉंग जाली. दोग जाण पयलीं 13 आनी हे 3, 2, 5, 15, 16 जाण जाल्ले आमचे, स्वताचे जाले न्ही. त्या वेळाचेर त्या हाचेर त्या मतदारसंघात त्यांचो अधिकार आसूं जाय. सो चीफ मिनिस्टर तेन्ना प्रमोद सावंत आनी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर तेन्ना सुदीन ढवळीकर. आतां सुदीन ढवळीकर जेन्ना डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आमचे बरोबर अलायन्सान आमचे आफ्टर ट्रिपोल न्ही तें, इलेक्शन जाल्या नंतर अलायन्स जालें. तें जाल्या नंतर जेन्ना आमचे कडेन आसा तेन्ना साहजिकूच त्या मतदारसंघा भितर अधिकार हो सुभाष शिरोडकाराकूच मेळूं जाय न्ही तिकेट, आनी ती सोबत्याकूच मेळूं जाय. थंय जर वचून हेणेन आपलो उमेदवार जर वेगळो घातलो MGPचो, मागीर अलायन्स रावन फायदो कितें तर. आमी ताका तेन्ना रिक्वेस्ट केली की तूं तें करनाका. आनी समजा दिसता की दिपकाक 5 वर्सां इलेक्शना शिवाय रावपाक जायना अशें जर आसा तर ताका सांग MGPचो राजिनामो दी आनी अपक्ष निवडणूक लडय. अपक्ष लढय आनी तूं भितरल्यान जाय तितली मदत कर, आमचें कांय म्हणणें ना. तूं सरकाराचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर, तुका वचून थंय अधिकार हें करपाक जायना. तूं सरकारचे विरोधी करता अशें जातलें न्ही. सरकारान आमच्या न्ही न्हू. हें करूं ना तेणें, म्हणटकच तेजे भाव रावतात म्हणपाक लागलो. म्हणटकच ताका भायर काडचो पडलो न्ही आमकां, काडचें पडलें न्ही तेजें खातें. आनी त्यामुळे आमी ताका तेन्ना काडलो. तो म्हणटा न्ही आपल्याक काडलो काडलो म्हणून बोवाळ घालता पळय, तो काडलो कित्याक तो हेका लागून काडलो ताका. आतां तें जाल्या नंतर तेंच्यांनी त्या वेळाचेर काँग्रेसी बरोबर अलायन्स केली, याद जाता जाल्यार पळय. तेणें थंय हांवें ताका रिक्वेस्ट करपाक गेल्लो की बाबा रे फॉर्म भरपाचें आमी आमच्या सावयकाराचें पार्लिमेंटाक, तूं येवचो म्हणून. तो म्हणपाक आपूण येवपाक शकना, आपल्या भावाचें फायनल करात, तुमचो कॅन्डिडेट विड्रॉ करा म्हणून. कशें करतले विड्रॉ? तेणी आमदारकी सोडून आयला न्ही तो आमचे बरोबर, ताका थंय सायडीक उडयतले ताका सुवाशाक. आमी करपाक शकना म्हणून काडलो. अलायन्स तेंच्यांनी केली त्या वेळाचेर काँग्रेसी बरोबर. कितें जालें सांग? आमी 4 3 आमी जिखले आनी पार्लिमेंटाक आमी 2 1 जिखले. जिखले न्ही आमी. तेणें तें केल्या नंतर मागीर जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका जाल्यो. जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीक सुद्दां हे सगळे एक विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी व्हडलो हंगामा केलो वेगवेगळ्या विशयांचेर. जाका IIT लागना, जी IITचो विशय 70क, तो IITचो विशय हांगा व्हरून तापयलो पेडण्यां. डबल ट्रॅकिंगचो विशय, त्या वयलो विशय तो डबल ट्रॅकिंग सुरू केल्ली आज घालतात, पूण तेजे खरें सुरवात जी केली ती TMCची आज ममता बॅनर्जी आसा पळय, ती रेल्वे मंत्री आसली त्या वेळाचेर डबल ट्रॅकिंग पास जाला. हांवें विथ प्रूफ तेदीस दिल्लो पत्रकाराक. तो विशय जालो. नॅशनल हायवेचो विशय जालो. पावर प्रोजेक्ट जो आसा टमनार, व्हडलीं आंदोलनां केलीं. आमी म्हणलें काय थंयच करून हें आंदोलन. आमी पळयलें सगळें आनी आमी सुरवाती पसून हांव सांगत आयिल्लो की 100% आमी स्वताच्या ताकदीचेर निवडून येतात म्हणून. हें सगळें आंदोलन उबें करून सुद्दां उत्तर गोंया भितर आमी पयल्या वेळाचेर 19 जाग्याचेर जिखले आनी दक्षिणेक आमी 14चेर जिखले. हे युती करून कितें जालें तेंचें? आमी जिखले न्ही. मुन्सिपाल्टीच्या निवडणुकीक परत हंगामा. 12तल्यो मुन्सिपाल्टी 10 जाग्यार आमी जिखली. पण तरी सुद्धा बीजेपी अप्रोच देम फॉर पण अलायन्स. अलायन्स आमी पब्लीक परसेप्शन आसल्या कारणान हांवें स्टेटमेंट केलो. आमचे वयले हांचे कडेन आमी उलयले. ते म्हणपाक लागले सांग म्हणटा. तेन्ना हांवें पत्रकार परिशद घेतली
आनी हांवें सांगलें की पब्लीक परसेप्शन आसा, आमी तांकां गरज बीन अशें न्हय तें, लोकांक दिसता आमी वचूं जाय तेंचे बरोबर एलायन्स करपाक, आनी आमी व्हडली पार्टी, त्यामुळे आमी व्हडले आसा ह्या नात्यान आमी तांकां ऑफर दिवं जाय, त्यामुळे आमी पब्लीकली ऑफर दिली की आमी एलायन्स करपाक रेडी आसात, त्यामुळे तांच्यांनी जर इच्छा आसा जाल्यार आमचे कडेन उलोवपाक येवचें म्हणून. आतां कशें आसा की तांकां दिसूंक जायना की आमी उलयतात आनी कितें, त्यामुळे हांवें म्हणलें की केंद्राक सांगलें की तुमी उलयात तांचे कडेन, तांकां मातशें व्हडपण दिवया न्ही, ते खूब सिनियर लिडर न्ही तो सुदीन ढवळीकर, हांव उलयतां अशेंय नाका, तांकां ऑफर दिलें, त्यामुळे आमचे टॉक्स आमच्या लिडरांचे चालू जाले. पण हे टॉक्स कशे जाताले, तो उलयता, दुसरो भाव अगेन्स्ट उलयता, हें सुरू जालें. आनी तांकां फायनली कशें जालें की आमच्या लिडरांनी तांकां पूर्णपणे सांगलें आमी ताका हें करुया एलायन्स तें सगळें उलयताले, हांव काय म्हजें काय उलोवप जावना, हांव फक्त एक दोनदा ताका फोन करून सांगलें की आमचो तुजो फोन लागना, मातसो उलय म्हणून, तें कम्युनिकेशन आसलें. म्हाका तो डे टू डे कितें जें जातालें तें ब्रिफींग आहलें, पण हांव काय डिस्क्लोज करूं शकनासलो. त्यामुळे हें जाल्या नंतर एकदां ज्या वेळाचेर आमचे हे लिडर गोंयान येता म्हूण कळ्ळें, त्या वेळाचेर हांच्यांनी आपलें एलायन्स टीएमसी कडेन जालें म्हूण डिक्लेअर केलें, न्ही तो विशय तांच्यांनी सोंपयलो, आमी तोडूंक ना, आमी त्या मतदारसंघा भितर आमी हातूय घालूं नासलो, कारण आमचें काम चालू आसलें. कारण आमकां लास्ट मिनीट समजा जर एखाद्याक सांगलें की तूं उमेदवार म्हणून आनी फाल्यां मागीर एलायन्स जालें जाल्यार अडचण जावं जायना, म्हणून आमी पयलींच ठरयलें तांकां इन्फॉर्म करप न्हू, पण आमचें ऑर्गनायझेशनचें काम आमचें सगळें चालू आशिल्लें. आनी त्यामुळे ताणें डिक्लेअर केलें म्हणटच आमी कितें म्हणूं शकता, आनी ती केली कोणा कडेन, अनैसर्गीक युती ती टीएमसी आनी एमजीपी युती आसूच जावंच शकना. लोकांक एक वेळ कितें आसा, काँग्रेस आनी एमजीपी युती चलयली, लोकांनी पटवून घेतली न्ही तेंच्याय, पण टीएमसी कडेन जाले म्हणजे तेचे उमेदवार अस्वस्थ जाले न्ही, ते भिले. तर टीएमसीचें जें कितें चलना पळय बेंगॉलाक, तें कारण ज्या तरेन थंय मारामारी, जाळपोळ, लूट हें जें चलना पळय, तुका खबर ना सांगता हांव की त्या हातून वेस्ट बेंगॉलाक एखाद्याक जर गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान जर वचूं जाय न्ही चॅकअपाक, टीएमसीच्या लिडराचें लेटर लागता. थंय जी गुंडागिरी आनी हांवें थंयच्या प्रेसाक पयर विचारलें म्हाका खरें सांग म्हण कितें, तर म्हणलो गोंय इज एकदम शांत, हांगा जेका जाय त्या पार्टीक तेणें काम करपाचें. तो म्हजे कडेन आयिल्लो, सर म्हणलो तूं एकटोच काय म्हणून, एकटोच काय म्हणल्यार म्हाका काय भंय ना न्ही. थंय म्हणलो हें जायना, ताका जर टीएमसीक दिसता की हो ताका रातचो नाच करतले, तेजें घर जाळोवन उडयतले, ताका फॅमिलीक कितें करप तें सांगपाक जायना, ही परिस्थिती आसा. आनी त्यामुळे ताचे कडेन हें केल्या नंतर हेचे जे बेजिकली वोटर आसा ते मातशे भिले. सो पूण आतां एमजीपी म्हणटा की यू ऑल आर पोचिंग ऑन देअर एमएलएज. हांव कित्याक कोचिंग, म्हाका गरज ना न्ही रे. अरे एखादो तूं कोणाचें तेणें नांव सांगचें न्ही, तो एखादें तेणें सांगचें की हो आपलो उमेदवार म्हणून. अरे त्याचो उमेदवार तो आमचे तेजे कडेन कोण उमेदवार, खंयचे उमेदवार कशे. अरे आमी तांकां फाल्यां जर सांगत याद जाल्यार सगळे आमचे कडेन येतले ते उमेदवार, म्हणजे ऑर्गनायझेशन तेजें न्ही, ते इंडिव्हिज्युअली मनीस आसात. आतां तो कितें करता, ते अस्वस्थ आसात बावडे, ते भिल्यात मतदारसंघा भितर लोक आमकां टीएमसी कडेन गेले म्हणजे तेंची मतां कमी जातली, काँग्रेसी कडेन गेले जाल्यार तांकां तें पळय एकदां करून पळयल्ली न्ही, ते तेन्ना पळयता. आतां ते भिले न्ही, त्या भिल्यामुळे ते हाका विचारतात तुवें आमकां सांगचे पयलीं हें कित्याक केलें काय म्हूण. आतां तो तांकां थंड करपाक तो आमचेर घालता. म्हण हांवें ताका पयर सांगलें पळय, जो शेत रोयता पळय तें शेत जर राखपाक कळना ताका जाल्यार तें शेत रोवूं जायना न्ही. तेणें शेत रोयता पळय शेत राखूंक कळूं जाय न्ही रे, आपलें कंपाउंड वगैरे घालूं नाका, मागीर गोरवां येवन खातली न्ही रे तें तुजें तूं सांबाळ न्ही. अरे इलेक्शना पयलीं जर ताका दिसता की आपलें आमी पळयता, ते निवडूनच येवना न्ही, मागीर कितें परिस्थिती जातली तरेची. त्यामुळे तेची चूक, ते जर हेणें जर आमचें आयकल्लें, आमचें सोड, ताका दिसता आमी बारीक मनीस म्हणून, आपूण व्हडलो न्ही म्हणून आमी ताका व्हडल्या मनशा कडेन उलोवणी कर म्हणली, म्हजे कडेनूय नाका. राष्ट्रीय नेत्याचे बरोबर तुजी उलोवणी जावनी, तेंचें जर आयकल्लें न्ही तर ते खूश जावपाचे आनी वय खूश उरपाचो. आज पळय न्ही, आज आमी सगळे कडेन पळय लडटा आनी जिखतात, लडटा आनी जिखतात न्ही, तो आमचे बरोबर आयल्यार ताका फायदो आसलो न्ही. त्यामुळे आमकांय आज सांग, आमी लोकांकूय सांगलें न्ही की आमी रेडी आसले, तेणें नाका म्हणलें आमी कितें करुया. सर आता खुबशे पार्टी गोंयान आप तरी म्हणटू दे आर देर फॉर अबाउट मोर दॅन 6 years. तांणी काम केल्या, टीएमसी आयली आनी मागीर बारीक बारीक अशे मशरूमशे जाता आतां एक एक पार्टी. हाऊ डू यू थिंक इज इट गोइंग टू इम्पॅक्ट बीजेपी चान्सेस? म्हाका दिसता की ताचो व्हडलोसो फरक आमकां अजिबात पडपाचो ना. आम आदमी पार्टी गेल्या निवडणुकीकूय आमी पळयल्लें आसा, वेगवेगळ्या हाच्या भितर सबंद गोंयभर जशें आज टीएमसीन प्रोजेक्ट केले आपले पोस्टरबाजी, तशा पद्दतीन पोस्टरबाजी तांच्यांनी तेन्ना केल्ली. आनी तें करतकच
एट द एंड ऑफ द आफ्टर इलेक्शन कावंटिंगच्या वेळार आमी पळयलें की कितें परिस्थिती आसली आनी त्या हातूंतल्यान बरेच उमेदवार आपले डेपॉझिटूय राखपाक शकले ना ही परिस्थिती आसली. आज नवीन आनी एक दुकान आयिल्लें आसा टीएमसीचें. त्या टीएमसीच्या दुकाना भितर काल एकटो गळाक ताका एक मासो लागलो सचिनच्या रुपान. पण त्याचो जो हें आसा पळय आतां अदरवायज आमकां काय व्हडलो ओवरऑल चित्र जर पळयलें जाल्यार ते जे कोणाक उखलतात कोण व्हरतात ते आमकां व्हडलोसो ताचो फरक पडना. आमचे एक दोग तीग जाण कोण तरी गेले आसतले पण ते कशे वयतात आमचे कडेन डायरेक्ट वचूना ते. कांय जाण जिल्ला पंचायतीच्या वेळार गेल्यात. आतां म्हादेव नायक गेलो पण तो तसो आमचो डायरेक्ट कंट्रोल. म्हादेवाक आमी 2007 घेतलो भितर. त्या नंतर त्याने 12 लढलो इलेक्शन, हारलो तो. 12 जिखलो, 17 तो निवडणूक हारलो. त्यामुळे तो बाय इलेक्शना वेळार उठलो आणि काँग्रेसीक जॉईन झालो. तो त्यामुळे आमचो खंय उरला तो काँग्रेस. तो बीजेपी टू काँग्रेस टू आम आदमी पार्टी. त्यासाठी 70 कांय जाण आमचे एक दोग जाण गेले. पयलीं एकटो गेलो पूण आतां जालें कशें कॉम्पिटिशन. तो वयता तिकीट जाय थोड्यांचे हे जो लोक आमचे कडेन आयले ते थोडे तिकीटीक आयिल्ले आसतात. कशी तरी तिकीट जाय खंयच्याय दुकानाचेर मेळूं तुका तिकीट. तो तिकीटीक एकटो वता. दुसऱ्याक कळटा की तो आपल्याक तिकीटीक मेळटा तो म्हणून कितें करता तो सांजचो जॉईन जावपाक जाल्यार तो सकाळीं जॉईन जाता. त्यामुळे हे कॉम्पिटिशन जे आसा पळय ते थंय जे वयतका थंय लक्ष नाता. हांगा म्हणजे आतां कांय तुम्ही ना. म्हणता की बीजेपीचेर काय इम्पॅक्ट जावचोच ना ह्या पार्टी काय पडपाचो ना हेंच्याकडे. हेंच्यांनी पोस्टर लावनी बॅनर लावनी भारतीय जनता पार्टीचो वोटर जो आसा पळय तो ह्या आम आदमीच्याय भानगडीक ना आनी त्या टीएमसीच्याय भानगडीक ना. कदाचित ताका वायट दिसलें जाल्यार तो उलयता. आमचो बेजिकली कसो आसा आमचो वोटर जो आसा तो भावनावश वोटर आसा. तो बेजिकली तो कित्याक उलयता ताका दिसता की ही पार्टी आपली. बऱ्याचदा अशे बाबडे लोक कार्यकर्ते आसात अजुनूय पार्टीक काम करतात की ज्यांच्यानी आयुश्यान केन्ना पंचय लडोवना, नगरसेवकूय लडोवना आनी आमदारकी लडोवना आनी झेडपी लडोवना. हे प्रॉब्लेम जे आसा पळय जे निवडणूक लडयता तेंच्या भितर प्रॉब्लेम आसता. बारीक कार्यकर्त्या भितर प्रॉब्लेम ना. एकट्याक जेन्ना तूं नगरांत हें केलो जिल्ला पंचायत ताका दिसता फुडल्या वेळार आपलो अधिकार तो आपल्याकूच करूं जाय. तिसऱ्या वेळार तूं जेन्ना दिना पळय तेन्ना दिसता की पार्टी वायट म्हणून. पण तोय विचार करना की म्हाका दिलें तर ताका मेळ्ळ्यार कितें वायट काय म्हणून. त्यामुळे बेजिकली एखादो उलयता बाकीचे हे कोण उलयता ताका स्वार्थ आसा तो मनीस उलयता. बारीक कार्यकर्तो जो आसा जो आमचो वोटर आसा तो हे उलयना. ताका दिसता मनाक वायट दिसता ताका पण ताकाय खबर आसा की ही जी गोश्ट करता ती पार्टी आपल्या पार्टी ह्या देशाक लागून कितें तरी जावं जाय म्हणून करता. ह्या गोंयांक लागून कितें तरी जावंक जाय म्हणून करता. हें डिसिजन ताका खबर आसता आनी म्हणून बेजिकली तो मनीस कोण रावला हाका तें म्हत्व दिना. पार्टीचें सिंबॉल जें आसा त्या सिंबॉलाक ते म्हत्व दितात. अशें आमचे वोटर आसा आनी त्यामुळे ते वोटर अशे भरकटले कारण टीएमसीचें बेंगलाक कितें चल्लां तें खबर आसा. हो मोहल्ला क्लिनीकवालो येवन कितें सांगता तेंय लोकांक खबर आसा. ती जी 5,000 दिता म्हणून पयर जी कोण तरी सांगताली तेंची कोण तरी हें ती दिन सांगता तेणें पयर डिबेटानूय सांगलें हातून खंयच्या तरी की तिणें 500 रुपया बनी थंय वेस्ट बेंगलाक वाटचे व्हरून. आनी आम आदमी पार्टीचो जो गोश्टी सांगता पळय हांगली गृह आधार येवजण, लाडली लक्ष्मी येवजण, हांगली तुजी DSS येवजण, दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजण ही पयलीं दिल्लीक इम्प्लिमेंट करची मागीर आमकां शिकयता. त्यामुळे आमकां हांगा सांगपाचें गरज ना. गोंयाभर इतले स्कीम आनी हें आसा पळय हे जे वयर सांगता ते तांकां दिवचें. तेंच्यांनी हे पयशे नाकाचे हाडून हांगा घालतात पळय ते पोस्टर लावपाक ते गरीब वेस्ट बेंगलाक कितें परिस्थिती आसा तुवें पळयलें न्ही इतलो व्हडलो स्टेट तर ते बाबडे तेंची परिस्थिती तांकां नाका. तुमी नाका त्यो तेंच्या तकलेर हांगा सांगता पळय पयलीं थंय करा नाजाल्यार हांगल्लो मॉडल मातसो थंय व्हरांनी करात न्ही तुमी. हांगली डेमोक्रेसी खरी रियल डेमोक्रेसी आमी हांगा ज्या तरेन गोंय आमचें बरें आसा पळय अशें खंय ना. हातूंतलें मातशें तरी व्हरून तेंच्यांनी खंय करचें तें आमचें व्हडलें सॅटिस्फॅक्शन म्हणटा. मोहल्ला क्लिनीकच्यो बाता करता मरे हो मोहल्ला क्लिनीक. मोहल्ला क्लिनीक म्हणजे कितें? ह्या मोहल्ला क्लिनीक आमचें गोवा मेडिकल कॉलेज कशें आसा तें. गोवा मेडिकल कॉलेजीन ज्या तरेन हार्ट सर्जरी जातात लोकांची प्रायवेट हॉस्पिटलां बंद पडलीं. हांगा कसल्या पद्दतीचीं हॉस्पिटलां आसात सरकाराची. गोंय पयलें राज्य आसा ज्या राज्या भितर फुकट कोविडाक ट्रिटमेंट दिल्ली आसा. खंयच्या राज्यान दिल्या? सगळें फुकट न्ही रे. हे बाकीचे गोश्टी सांगता. दिल्लीक हातांतली परिस्थिती बिकट गेली. अमित शाह आमच्या होम मिनिस्टरांक इंटरव्हीन करचें पडलें आनी मागीर ती कंट्रोलार जावपाक शकली. कोणाक सांगतात गोश्टी. आतां आमी हो प्रचार कित्याक करना तांकां कित्याक शायन करपाक जाय. तेंचेर उलोवप ना. उलयल्या नंतर तांकां आमी कित्याक दिवया शायन करून करप ना. काँग्रेसीक कित्याक लोकांनी मत मारप रे. काँग्रेसीची परिस्थिती कितें आसा ज्या पार्टी
जे नेते थंय इतलीं वर्सां बघून तांकां त्या पार्टीचेर विश्वास उरूना. लुईजीन बाब पालेर मुख्यमंत्री जाले ते तेंचे, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी जाले, रिटायरमेंट बेनिफीट घेवपाक टीएमसीन गेले. म्हळ्यार विश्वास ना न्ही तांचो. हांव म्हणटा कितें त्या पार्टीचेर विश्वास ना, मागीर ते बी म्हणून तुका म्हणटा हें सगळें चित्र जर पळयलें आसत लोकूय विचार करता. डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टीक लोक समर्थन दितले आनी परत एकदा ह्या गोंया भितर आमकां राज्य करपाक स्कोप दितले अशें हांव मानतां. लास्ट क्वेश्चन म्हजो तुमकां. 2017च्यान आमी पळयला खूब लिडर्स येयले बीजेपीन. फाटीं आमी पळयले जय साळगांवकर, रवी नायक आयले. सीएमान जशें म्हटलां 8-9 जाण येवपाचे आनी तुमच्या हितून कितले ना जाण रे ना येवपाचे? ना आनी तशें हांव तशें आनी कोण येवपाचें ना ती चिंता करनाका. कशें आसा की पळय फोंडा हांवें जें तुका उदळ जें सांगलें 11 जे आमी केन्ना निवडून येवना तातूंत एक फोंडा आसा. फोंडा हातून आमी सगळ्यांत सुरवाती पासून आमी काम करता. तेका टायमान फोंडा हें आमचो पार्टीचो एक मेन हब आशिल्लो बीजेपी म्हापसांच्या सायडीक दक्षिणे भितर फोंडा. आनी थंय आमी बरेचदां पळयलें पण तातूंत आमकां अजुनूय यश मेळूना. आनी रविबाब नाईक जे आसात पळय ते एक बरे बहुजन समाजाचे नेते आसात. कितलीं वर्सां ते राजकारणांत काम करतात आनी सदोदीत बारीक मनशांक लागून सगळें बारीक मनशांक जे पायलट आसतले रिक्षा तांकां दिसता की तो आपलो मनीस न्ही आनी तो येवप पार्टी भितर ताचो आमकां डेफिनेटली फायदो आसा. कारण तेंच्यांनी ऑलमोस्ट 40 वर्सां राजकीय क्षेत्रा भितर ते काम करतात आनी कूळ कायद्याच्या संदर्भात सगळ्यांक दिसता की त्या हातूंतल्यान तो आमचो एक हे मारलो. त्यामुळे त्याच्या संदर्भात गोंयभर एक एक्सेप्टन्स आसा ताका. गोंयभर लोक ताका मानतात. बहुजन समाजाचो एक बरो लिडर म्हणून मानतात आनी त्यामुळे ते अशे लिडर पार्टी भितर येवप डेफिनेट. आनी तो कितें काल ना कारण ताचो चलो जो आसा तिथे तो आमचे बरोबर पयलींच वर्सां पयलीं आयला न्ही त्यामुळे आमी ताका डेफिनेटली भितर घेतिल्लो आसा आनी आमकां दिसता की खात्री आसा तांच्या हातूंतल्यान डेफिनेटली हे वेळाचेर आमी तुम्ही म्हणटा कोण येवपाचे ना पण अशी चर्चा चल्ल्या की रोहन खंवटे इज सेट टू जॉइन बीजेपी. न्ही कशें आतां रोहन अजूनय अपक्ष म्हणून हें आसा. तो काय खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीक अजून जॉइन जावना. त्यामुळे येणाऱ्या हातूंतल्यान तुका हांवें म्हणलें की एखाद्या वेळाचेर निवडणुकीच्या वेळाचेर एखादे जर कोण येता पण जर राजकीय पार्टी आमी पॉलिटिकल पार्टी भितर एखादो जर येता आसत जाल्यार डेफिनेटली ताका मोस्ट वेलकम आमी करपाकच जाय. अजून तरी प्रस्ताव तांचो म्हजे कडेन येवना. तो आयलो आसत जाल्यार डेफिनेटली आमी विचार तुम्ही एक करतलो. हे सांगलेले की साऊथ गोवाचो एक व्हडलो लिडर जॉइन जावपाचो. न्ही कितें आसा पळय एक गोश्ट आसा की तशे भरपूर जाण कोणें येता आसत पण तांकां घेवप सगळ्याच जाणांक लिडरांक व्हडल्यान घेवप त्या लिडराच्या सकयल्याक घेवप हो विचार करचो पडटा. त्यामुळे बाकी त्या व्हडल्या लिडरांक घेवन तसो व्हडलो हे नासता. ज्या लिडराक गोंयभर एक्सेप्टन्स आसा असो लिडर डेफिनेटली आसूं जाय. त्यामुळे तो सावथ गोंयचो लिडर म्हणजे सावथ गोंयचो काँग्रेसचो लिडर अशें म्हणिल्लें आसतलें. तो आमचो हो जॉइन जालो न्हू मोरेनो रिवेलो जॉइन जालो. तो जिल्हा पंचायतीचो सदस्य दोनदा एकदा ताजे संदर्भानच उलयल्ले तुमी. ते हांवें उलयलो म्हणजे कोणें तरी विचारलो प्रश्न म्हाका की कोण सिनियर लिडर येवपाचो आहा म्हणलें काँग्रेसचो खंयचो लिडर येतलो म्हणून. चर्चा खूब आसता पण त्या हाचेर कांय अर्थ नासता. थँक्यू व्हेरी मच सर. तुम्ही हांगा स्टुडियोन आयले आनी आमचे सगळे जे क्वेश्चन्स आसले तांचे आन्सर्स दिले. देव बरें करूं. थँक्यू. बेस्ट ऑफ